नमस्कार, हांव शिवाजीराव मोजरेकर बांबर नानोडा 70 गो हांगा रावता. सादारण 20-25 वर्सां जातली म्हणजे जेन्ना कला आनी सांस्कृतीक खात्यान ही माटोळी स्पर्धा सुरवात केली तेन्ना सुरवातीक 70 फळांची माटोळी आमी बांदली आनी तेच्या उपरांत हळूहळू तो नंबर वाडत गेलो आनी अंदू आमी विठ्ठल रुपी जी माटोळी आसा ती माटोळी सादारण 263 फळां बांदून ती माटोळी जी आसा ती साकार केल्ली आसा. सादारण माटोळीक फळां जी आसा ती आमी ह्या सायडीक कर्नाटक चोल्ला घाटाक गेले थंयच्यान जी थोडी मेळ्ळी आमकां म्हणजे खबर आसता आमकां थंय गेल्यार ती मेळटा अशी ती त्या जाग्या वयली हाडली. चोल्ला घाटाक गेले, तिळारी घाटाकय आमी वचून येयले आनी त्या भायर आमचे जे वाळपय म्हणजे आमच्या हांगा 70 जे आमच्या लागीं लागता नगरपाचे जितले डोंगर आसा ते सगळे डोंगर म्हणजे धाव्यान आसतले, कोदाळी आसतलो, साट्ट्याचो हे सगळे म्हणजे जे डोंगर आमकां खबर आसा की थंय आमकां मेळटली अशें त्या डोंगरांनी वचून आमी ती फळां जमोवपाचो प्रयत्न केला. सादारण ह्या कामाक फळां जमोवपाक एक 4 मणीस म्हणजे कंटिन्यू 4 दीस म्हणजे आपले काम केले घरा येयलो काय चल्ले अशें करून ते 4-5 दीस कंटिन्यू आमी 4 जाण भायर भोंवताले आनी मागीर बांदतना आमकां सगळे म्हणजे आमचे फॅमिलींतली सगळीच जाणां म्हणजे सगळी फॅमिलींतली त्या भायर आमकां आमचे जे गणेश माटणेकर आसतलो, गणेश पर्येकर आसतलो, पुंडलीक म्हाळशेकर आसतलो हेंच्यांनी नकुळ गांवकर हेंचे सगळ्यांनी आमकां हांगा हे माटोळी बांदपाक मदत केल्ली आसा. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक कॉम्पिटिशनाक घातला तुमी? हय, आर्ट एंड कल्चर म्हणजे कितें आसा आमी आमी परंपरा दवरल्या आमच्या घरान की आमी आमच्या घरान बांदता माटोळी पूण जे कोण आमच्या माटोळी बांदपाक वर्सा वर्स येता तेंचे आमी एक लॉट्स काडटा कोणाचें अंदू नांव घालप आनी तेजेर आमी तेज्या नांवार माटोळी बांदता म्हणजे अंदू आमची माटोळी जी आसा ती प्रज्योत म्हाळशेकर हेज्या नांवार बांदल्या भाचो तो आमचो तेज्या नांवार बांदल्या आनी एक अशें म्हणजे उद्देश काय तेजो फाटलो की एक तर जितले लोक काम करता तांकां सगळ्यांक क्रेडीट मेळचें तेजे फाटले आनी दुसरे उद्देश जो मेन उद्देश जो आसा तो म्हणजे आमचे जे हे आसा ही जी माटोळीची परंपरा जी आसा म्हणजे आमच्या जाणट्यांक खबर आसा म्हणजे आमी जी फळां बांदता तितूंत सादारण 100 वयर आमकां तेजे उपयोग खबर आसा मेडिसिनल यूज जे म्हणटा आमकां ते खबर आसा आनी हे यूज तशेंच फुडें वचोंक जाय म्हणजे ते कशें जाता आमी जेन्ना रानान भोंवता आनी तांकां आमी घेवन भोंवता आनी घेवन भोंवल्या उपरांत आमी तांकां सांगता की हे जे फळ आसा पळय हे अमक्या रोगाक उपयोग पडटा अमक्या हेजेर फळ हेजो उपयोग आसा अशें म्हणून सांगल्या उपरांत तांकां कळटा म्हणजे आमकां जशें ते आमच्या जाणट्यां कडल्यान येयला तशेंच ते फुडें कंटिन्यू उरतले म्हणून आमी ते एक प्रयत्न करता. आर्ट एंड कल्चराच्या अंडर ती आतां आमी घालता मात तितलोच उद्देश नासता तो उद्देश असो आसता की ते एक निसर्गाची जाणीव जी आसा ती प्रत्येक भुरग्याक जावची असो एक उद्देश आसता. हेजे पयलीं प्रायज बी गावलो तुमकां आर्ट एंड हय, कल्चर? सुरवातीक जेन्ना बांदलें तेन्ना एक उत्तेजनार्थ मागीर तिसरें बक्षीस, दुसरें बक्षीस, पयल्या बक्षीस पासून मेळ्ळेलें आसा आनी तेच्या उपरांत आमी परत मदीं गॅप उरले आनी गेल्या वर्सा स्टार्ट केलें. गेल्या वर्सा आमकां उत्तेजनार्थ मेळ्ळें बक्षीस आनी अंदू आमचें दुसरें वर्स अशें परत सुरू केल्लें. गेल्या वर्सा आमी लिंग जे महादेवाचें लिंग जें आसा तें केल्लें आनी अंदू आमी विठ्ठल रुपी माटोळी जी आसा ती प्रयत्न केला.